फाटली 4 दशकां तमिळनाडूच्या राजकारणात आपली आगळी वेगळी प्रतिमा तयार केल्ली तमिळनाडूची मुखेलमंत्री जयललिता जयरामन सोमारा राती संवसाराक अंतरली। पिरायेच्या 65 वर्सांचेर तिका मरण आयलें। आयतारा राती काळजाक आताक आयिल्ल्यान तिचेर मुंबयच्या आपोलो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आशिल्ले। अम्माच्या मरणा उपरांत पुराय तमिळनाडू बरोबर देशांत राजकीय पोकळीक निर्माण जाल्या। तांच्या मरणा उपरांत ओ पनीरसेल्वम हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सोमारा सहकार मंत्री महादेव नायक हांणी सहकार पुरस्कार जाहीर केले। ह्या पुरस्कारांचे वितरण 14 डिसेंबराक जातले। पुरस्कारांची नांवां निवडपाक गोंय राज्य सहकार निवड समिती नेमल्या, अशी माहिती सहकार मंत्री महादेव नायक हांणी दिल्या। म्हाका सांगपाक खुशी जाता की गोवा सहकार रत्न हो जो पुरस्कार आसा तो कैलासवासी मनोहर परब गांवकर हाका फावो जाल्लो आसा। ताजी रोख रक्कम आसतली 1,25,000। दुसरे आमचे सहकार गोवा सहकार भूषण हो जो एवॉर्ड जो आसा तो विवेक प्रभुदेसाई हांकां फावो जाल्लो आसा। ताजी रोख रक्कम 75,000 आसतली। तिसरो गोवा सहकार श्री हो जो पुरस्कार आसा तो रवींद्र यू फळदेसाई हांकां प्राप्त जाल्लो आसा। ताजी रोख रक्कम 50,000 आसा। वैयक्तीक जो एवॉर्ड आसा तो नीता दीपक ताटे हाका 50,000चो एवॉर्ड प्राप्त जाल्लो आसा। आनी दुसरे आसा ते वासू बोमो वेळी हाकाय 50,000चो एवॉर्ड प्राप्त जाल्लो आसा। बेस्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून द सत्तरी अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाळपय सत्तरी हाची निवड जाल्ली आसा। तांकां सर्टिफिकेट मेळटलें। तेच बरोबर बेस्ट क्रेडिट सोसायटी क्रेडिट एम्प्लॉईज क्रेडिट सोसायटी म्हणजे पोंडा एज्युकेशन सोसायटी एम्प्लॉईज क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड फार्मागुडी हाची निवड जाल्ली आसा। आनी दुसरी जी सोसायटी आसा द नेत्रावळी सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था मर्यादित नेत्रावळी सांगे हाची निवड जाल्ली आसा। हे जे पुरस्कार जे आसात हे येता 14 तारखेक 14 डिसेंबराक सांजे 4 वरांचेर पुणेच्या सावित्री हॉलान हांगा प्रदान केल्ले वतले। आनी म्हाका खुशी जाता की 14-15चे एवॉर्ड हांवें डिक्लेअर करता आसतना जे एक काही गजाली टायमार जावंक जाय आशिल्ले ते कमिटीन हे टायमार ताची नोंद घेतलेली आसा। आनी ह्या सगळ्यांचे हांव सरकारा तर्फे अभिनंदन करता। आरडीएक्स गोवा ती परवरीच्यान संजय मनोली। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे शिवोली उमेदवारान शापोरा रिव्हर फ्रंट प्रकल्पाचेर 2016च्या सुरवेक एनजीटीन केस घातिल्ली। ताका 30 नोव्हेंबराक 2016 एनजीटीन स्टे दिल्या, अशी माहिती गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मणियारे दुर्गदास कामत हांणी दिल्या। खुबशा पक्षांनी खुबशा एनजीओनी बोवाळ केलो, पूण कोणेच तरी तडेक जर पावपाचो प्रयत्न केलो इश्यू न्याय मेळपाचो जर प्रयत्न केलो तो म्हणजे बाब विनोद पालेकर। ताणें एनजीटीन केस घातली 2016 स्टार्टिंगेक। आनी आमकां सांगपाक खुशी जाता की नोव्हेंबर 30 तारीख 2016 ह्या दिसाक एनजीटीन शापोरा रिव्हर फ्रंट जेटी जी आहा हाका स्टे दिल्ली आहा। पयली केस जेन्ना चलताली तेन्ना इंटरीम स्टे दिल्ली, आतां पयर फायनल जजमेंट जावन परमनंट ताचेर स्टे दिल्ली आसा। आतां ह्या जेटीक बद्दल पूर्णपणे खोटी माहिती तांचे जे खाते आसा हांच्यांनी दिल्ली। एक्चुअली ह्या जेटी खातीर जवळ जवळ 36 पिलर्स येवपाचे आशिल्ले। जाल्यार शिवोलेचे गोवा फॉरवर्ड उमेदवार विनोद पालयेकार म्हणटा उदका स्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकारान जनतेची जाहीर माफी मागची। शिवोली मतदारसंघांतल्या जनते कडेन खेळ खेळिल्ल्यान तांच्यांनी जनतेची माफी मागची। हांव दयानंद मांद्रेकारा कडेन मागता की तेणी शिवोलच्या पब्लिकेची माफी मागची, जाहीर माफी मागची। कित्याक
ह्या मतदारसंघाच्या वोटर्सां कडेन ताणें खेळ चलयल्लो आसा आनी हांगा सपशेल ताचो पराभव जाल्लो आसा अशें म्हाका म्हणून दिसता. जनतेच्या पयशांचो जो अपव्यय हांगा केलो गेला तेचो हांव निशेध करता. लास्ट 4 वर्सांक जी WRD खात्या मार्फत टेंडरां काडली गेल्या त्या 4 वर्साच्या काळाच्या टेंडराची चौकशी जावची अशी हांव मागणी करता. RDX गुवाहाटी पणजेच्यान संजय मनोली. Goa Human Rights Commission has today issued notice to the Chief Secretary and to the Commissioner of Commercial Taxes over the very high-handed move of the Goa government to make the state cashless from the 31st of December this year. I have today filed a complaint before the Goa Human Rights Commission, pointing out that the whole move by the Goa government was illegal and very high-handed. So the Goa Human Rights Commission has summoned the Chief Secretary and the Commissioner of Commercial Taxes to appear before the Commission on the 9th of this month and to file their reply on my complaint. In my complaint, I have pointed out that the central government nor the Reserve Bank of India has banned cash transactions. The central law permits cash transactions, and unless there is an amendment in the law by the central government, a state officer cannot be issuing such a circular trying to make Goa a cashless state. The whole intention of the government is nullified. It is acting contrary to law. And I have, in my complaint, also pointed out that there are lots of people who don't have bank cards. There is network problems in the state, power problems in the state. In view of all that, and nowhere in the world are cash transactions banned or prohibited. So in view of that, since the central law permits that money is a legal tender, that being so, the Goa government cannot be acting contrary to a central law. So the Goa Human Rights Commission will examine all this and has summoned the Chief Secretary, because this whole move to make Goa a cashless state seems to be a senseless move by the Defence Minister, who is trying to interfere in the state affairs. So this whole move to make Goa a cashless state is a skewed move, a senseless move by Manohar Parrikar. No other state in the country has tried this. He wants to experiment this in Goa. Goa is not a laboratory for such experiments. All sorts of political experiments are sought to be done in Goa. Goa and Goans have suffered enough. So it has to be made sure that Goa continues to be the way it is. It cannot be made illegally a cashless state as Mr. Manohar Parrikar is trying to do. I have full faith in the Goa Human Rights Commission that they will give an appropriate decision to make sure that this circular issued by the Commissioner of Commercial Taxes is an illegal circular, a very high-handed circular. I don't blame the Commissioner, because he has done it at the instance of Manohar Parrikar, who seems to think himself to be still the Chief Minister of Goa. आतांच आमची गोवा सरकारान कॅशलेस म्हणून डिक्लेअर केल्ले कडेन आसा आनी त्याच हाजेर आमी गेल्ले त्या शुक्रारा सगळ्या सोसायटीची मिटींग आपयली आनी ते ताजो जवळ जवळ 300 सोसायटी पार्टिसिपेट जाल्ल्यो आनी त्या सगळ्या सोसायटीचो एक निर्णय जालो. तांणी कोर कमिटी मिटींग काडली, ग्रूप काडलो आनी त्या कोर कमिटी ग्रुपान भितर थारायलें की आमी एक कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर वचपाचें. आमी गोवा स्टेटीचे आमचे डेटा सेंटर आसा, त्या डेटा सेंटरा वयल्यान तांकां सगळे ज्यो कॅशलेस शकला त्यो ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाच्यो. आनी आज आमची ती सकाळी 10:30 मिटींग स्टार्ट जाल्ली आनी आमी ताजेर ज्या पद्दतीन मुखार वचपाक जाय हो सगळो आढावा आज आमी घेतलो आनी ती जवळ जवळ आमची 2:30 काबार जाली मिटींग. आनी हातूंत भितर सगळो आढावा घेतलेले आसा आनी आमी डिसायड केल्ले कडेन आसा 25 तारखे पयलीं
ह्या म्हयन्याच्या सगळे सोसायटीक आमी प्लॅटफॉर्म तयार करतले आणि 1 जानेवारीच्यान आमी जशें सरकारान डिक्लेअर केलां, सरकाराक आमी पूर्ण पाठिंबा दिवन सरकारान जशें डिक्लेअर केलां तें 1 तारखेच्यान आमी कॅशलेस हेजेर वचपाक पळयतात। सगळी टॅक्नॉलॉजीचे जी बंदोबस्त आसा तो जे गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक आसा ती घेतली आणि हे मुखार व्हरतले। कॅशलेस इकॉनॉमी जगातले सगळे जे प्रगत देश आसा, वेस्टर्न कंट्रीज म्हणजे युरोप म्हणुया किंवा अमेरिका सारखे जे प्रगत देश आसा तितून चडशे व्यवहार 80-90% व्यवहार प्लास्टीक मनीन जाता, म्हणजे कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन जाता। हितून पैशाची देवाण घेवाण जायना, बोल्सान पयशे घेवन भोंवपाची गरज पडना, सगळे व्यवहार जे आसा ते कार्डाचेर जाता आणि ह्या कारणां खातीर एक ट्रान्सपरन्सी येता, सगळे पारदर्शक व्यवहार जाता आणि खंयच फटिंगगिरी किंवा चिटींग करपाक स्कोप उरना। तर ह्या कॅशलेस इकॉनॉमीच्या प्रवासाचेर जे कितें आमकां डावट्स आसतले, जे कितें डिफिकल्टीज आमी फेस करता, कारण खुबशा लोकां कडेन जरी डेबीट कार्ड क्रेडीट कार्ड्स आसली तरी अजुनूय असे खूब लोक आसा जांचे कडेन हें माध्यम ना, तेन्ना तांकां आतां नव्यानी हितून समावेश आपलो करून घेवचो पडटलो, कॅशलेस इकॉनॉमीच्या मार्गाचेर वयचें पडटलें। आणि त्या अनुषंगान कलेक्टरा कडसून जे आमकां डायरेक्टिव्ह येयले सगळे लोकल बॉडीज म्युनिसिपालिटी पंचायत हेंच्यांनी लोकांच्या अवेरनेसा खातीर अशी एक मिटींग घेवपाची म्हणून आमकां डायरेक्शन्स येयल्ले। त्या डायरेक्शन मेळटकूच इमिजिएटली आमी ल्हानशी बैठक दवरलेली आसा। हितून व्यापारी तशेंच वेंडर्स आणि जे व्यवहार करतात ह्या सगळ्यांक आमी आपयला, म्हणजे पत्रकार मित्र आसा तशेंच काही प्रॉमिनंट सिटिजन्स तांकां आमी आपयला, सगळे कावन्सिलरांक आपयल्ले। तर म्हाका दिसता की जे आज बँकेचे प्रतिनिधी हांगा येवन तुमच्या समोर काही इन्फॉर्मेशन किंवा माहिती दितले, तितून तुमकां खुबशे तुमच्या मनान जे कितें डावट्स आसा ते पयस जावपाक मदत जातली। जाणांक कम्फर्टेबल ना ते करपाक, सो आमी बँके कडेन वचून तांचे कडेन फर्स्ट टायम युजर्साक एक्सप्लेन करप डूज एंड डोंट्स कितें, बाबा कितें करपाचें कितें ना, पीन कोणाक दिवपा जायना कशें, हे मातशें शिकून आमी समज बँकेन आमी कार्ड यूज करपाक स्टार्ट केले जाल्यार खूब आमचें लायफ खूब इजी जातलें। Last 2 days, that is on Thursday, Friday, we did an activity in the Maksa Municipal Market, wherein we had put a tent, and myself, along with my staff and a few others, we went round shop to shop and explained the benefits. Basically, whether to take a feedback, where you all are banking, whether we all have current account, savings account, how many of you all use cards, and wherever possible, we did try and interact and explain the benefits. Many took a lot of interest, showed interest, and asked us to come today, tomorrow with a list of documents for sign up. Well, many did cooperate. There were also some who chased us out saying, no, we depend only on cash. Upstairs is a small trading market, we depend on cash. So basically we need to change the mentality back end. परिस्थिती अशी झाल्या की या बिचार आमचे गार्बेज भयंकर झाल्या। इतले वर्सां गार्बेज आमी गव्हर्मेंट काडटालो, पूण आतां खूब एक म्हयनो 1.5 म्हयनो जाला गार्बेज इतली गार्बेज जाल्या ते सगळे लोक ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जाल्ले आसा। तरी आसतना आमचे कडेन सायट ना, आमी पंचायत कितें करतले कांयच कळना। शेवटी अशी पाळी येयल्या आमी ते गार्बेज घेवनूच पणजे आझाद मैदानाचेर वचपाची आमची पाळी येयल्या। म्हाका कळना टुरिजम डिपार्टमेंट खंय न्हिदल्या कितें करता, हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपा जाय। हे कॉन्ट्रॅक्टर पयशे डिपार्टमेंटा कडेन आमचे पयशे घेवन वयता, पूण कितें काम करता, कांय काम करिना। परते कडेन फोन केलो, फोनाचे म्हणटा काडटा म्हणटा, तरी आसतना आमचो लोकल MLA आसा तो तरी आमकां हेल्प करता। आमचे गांवचे लोक आमकां कॉपरेशन करता, कितले म्हण कॉपरेशन। आतां गार्बेज खंय घालतले, आमचे कडेन सायट ना, आमी कितें करतले। गोंयांत अशें टुरिजम स्टेट म्हणटा ही म्हाज्या कोतान जाल्यार बोगमालो एक 0 प्लेस जाल्लें आसा। हेजेर सरकारान ताबडतोब ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपा जाय, नाजाल्यार अशें हे गोंय म्हणटा ते आमचे काबार जायत वयतले। आतां ओगी रावपाची आनी पाळी येयला। आतां गोवा गव्हर्मेंटान बेस्ट पंचायत म्हणून आमकां 2 फावटी अवॉर्ड दिलो म्हाका।
आता हे फाट हे फुडें कितें जायत म्हाका दिसना. हे गव्हर्मेंटाचे हेका लागून आमचे लोकल लोकांक त्रास जाता. ट्युरिजम गोंयांत येवपाचें बंद जातलें. हेजेर कितें तरी ठम एक्शन घेवपा जाय. आमचो MLA तरी आमकां फूल कॉपरेशन दीत आसता. पुणून हे ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें पंचायती अंडर येयना ते. हे ट्युरिजमान हेजेर एक्शन घेतली म्हणून हांव रावता. नाजाल्यार लोक हांव घेवन आमी रस्त्यार देंवतले. आयज ग्रूप D एम्प्लॉईज पळय आहले तांकां गव्हर्मेंटान रिसेंटली 21 तारीख नोव्हेंबराचे एक ऑफिस मेमोरंडम काडून ग्रूप C स्टेटस दिला. तांची आमी मिटींग आपयलेली कित्याक तिका एक क्लॉज 5 म्हूण घातला आनी एक क्लॉज 5चेर गव्हर्मेंट कितें म्हणटा की जाका कोणाक पळय क्वॉलिफिकेशन SSC ऑर ITI आहा ताका फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नोशनल अपग्रेडेशन जातलें म्हणून आनी जाका कोणाक तें क्वॉलिफिकेशन ना ताका आतां ट्रेनींग दितलें म्हणून 3 म्हयन्याची. सो हाचेर आमचें ऑब्जेक्शन आहा. आतां जरी तर ताका ट्रेनींग दिली ताका इतलो ते खंयच्या पेमेंटान हाणें पे कमिशनान दितले पेमेंट दितलो. 7th पे कमिशन गव्हर्मेंटान ऑलरेडी अनावन्स केलें फ्रॉम 1st January 2016 सांग दिता म्हणून. जाल्यार हे एम्प्लॉईज आयज जालो December 4th. फाल्यांच्यान लेगून जर तर ट्रेनींग स्टार्ट केली जाल्यार ती मार्चान पडटा, मार्चान सोंपता. म्हणटच मार्च लेगून हे मनशाक 6th पेन पे करतलो हो एक प्रश्न आसता. CMाक आमी मेळोवपाक ट्राय करतले बट एंट्रीक आमी स्ट्रायक नोटीस फाल्यां दितले. फाल्यां नाजाल्यार परवां तरी दितले. आणि GMCन कितलो ते इम्प्लिमेंट जाल्ली की जी हायर ग्रेड जी म्हणटात तुमी हय ती कितलो रफली डिपेंड्स. थोडे एम्प्लॉईजांक तेणी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ती दिल्या हायर दिल्या. थोड्यांक 3 म्हयन्याची ट्रेनींग दिल्या आनी दिल्या आनी ती आतां तेंची नोटिसा केल्या तशी दिवंक जायनासली म्हणटा ते आनी ती रिकवरी स्टार्ट. रिकवरी केन्नाच्यान सुरू केल्या? रिकवरी आतां जाले एक 5-6 म्हयने जाले रिकवरी स्टार्ट. बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी बाकीचे डिपार्टमेंटान रिकवरी स्टार्ट केल्ली पूण आमची लेटर करतकच स्टॉप केली इमिजिएटली. फक्त GMC अजून चालू GMC चालू उरलेली आहा. House to school, we don't feel to come inside because lot of drainage water. Every time we are coming and speaking, nothing action is taken. We are fed up of telling because Modi Sarkar tells Swachh Bharat. Where Swachh is not needed, they are doing. Where Swachh is needed, they are not doing. They are not taking any action. Every time we are coming and telling in front of media, nothing is taken. Only when the drainage water comes, media is called and we are being talk, but nothing action is taken. Please, we are really, it is very bad smell, it stinks. We are not able to, when there is a max period, we are not able to concentrate in class because of this smell. So please take any action fast. लेकिन कोण आमचे आयकना. चड करून हांव आमचो PWD मिनिस्टर आहा तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की हे मातशें कितें हेजेर मातशें एक्शन घेवचें म्हणून. ते भुरग्यांक इस्कुलांक आनी लोकलिटी हिंगा जे रेसिडेंट्स आसा सगल्यांक त्रास जाता. ताका लागून मागता की जाता तितले बेगीन हे मातशें स्टॉप करा म्हणून. तो वास आमचे कडेन सोसूंक जायना. डेंगू मलेरिया हे वाडलेले आहा, दिसान दीस वाडलेले आहा. हेका लागून डेंगू मलेरिया जाता. हेजेर मातशें फटाफट एक्शन घेया म्हणून. गेली 4 वर्सां जाली आमी एक कंप्लेन दितात. सगळे घाणींचे उदीक येता आमकां. स्वच्छ भारत करतात तुमी. आमची भुरगीं सगळे घाणींचे उदीक घेवन भितर येतात. तुमकां मात पूण आमच्या इस्कोलाचेर पडोवंक ना. मुद्दम सोडतात कितें म्हणून आमकां समजना. तुमी मातशें येवन पळयात. आतां ही 4थी पावट उलयता तुमचे कडेन. एटलिस्ट दीस इयर स्वच्छ भारत म्हणटा तूं ती कितें तरी एक्शन करा आनी आमच्या भुरग्यांक ह्या घाणींतले पयस करा. So it's really a very sad thing to say that the drainage water has been flowing here for the last 3 to 4 years. Really, I'm feeling very sorry to say that this has been actually affecting the locals staying here and the students who are coming to school. See, we always say that cleanliness is next to godliness. But I don't believe that, I don't think that this is the kind of cleanliness which we actually see in our society or in our country. The Swachh Bharat Abhiyan, for what reason it has been levied by the government. But I don't feel that if it has been going on for some years back, I don't think this is going to be a successful mission, because the students studying here, it is going to affect them. It is going to affect the locals staying here, and it is going to cause them the major diseases. It is really going to affect them in a very bad manner. And I humbly request that some of the action to be taken. If action not be taken, then I guess the people or the government has to face a severe problem by the locals. This is the 3rd time that sewage
the pump station is over here next to this school. The sewerage is flowing, that water of sewerage water is flowing right in front the gate of the school, and the students are facing inconvenience. As per that, the localites also facing inconvenience. आज सांगपाचें म्हटल्यार तूं नॉलास्को जो आमचो एई आसा PWD सिवरेज सेक्शन तेजे ऑलरेडी एकदां उलयल्लो हांव कित्याक अशें प्रॉब्लम हेच्या पयलीं एक दोनदा जाले. तेणी मागीर कितें सांगलें आमचे पंपिंगा टायमाक प्रॉब्लम जाता आनी नेक्स्ट टायम आमी अशें जावपाक दिवचें ना, आमी सगळी केअर घेतले म्हणून. पण आयज परत पळोवपाक गेल्यार जाल्यार परती एक म्हयन्या भितर परती सिवरेज फ्लो जाला. हांव विचारपाक सोदता आमच्या आमदाराक मिलिंद नायकाक हांगासर जो डेव्हलपमेंट केला म्हणटा, आपणें सगळें डेव्हलप केला, आपणें हें केला तें केला, ग्राउंड्स केला, पण हांगासर एक स्कूल जे आसा पळय ते सफर जाता, हे स्टिंकिंग जाता, ही ओवरफ्लो जाता, ही ड्रेनेज, एक गटाराचें उदीक, एक घाण उदीक, हे सांड पाणी म्हणटात तें, सो हे भुरग्यांनी घेवन बसपाचें कितले दीस अशें चलतले. तर ती सिस्टम वाडय, पंपिंग स्टेशन वाडय, तेजी कॅपॅसिटी वाडय, कितें तरी कर. गव्हर्मेंटाक म्हणटा टोटल फेलियर ह्या बाबतीन आयज गव्हर्मेंट आसा. आयज आमचो PWD मिनिस्टर कितें करता, आयज हांगासरले थळावी आमदाराक कांयच पडून गेलेलें ना. फक्त लोकांक थ्रेटनिंग करप, मिटींग घेवप आनी रोड शो करप, पब्लीक शो करप. दीस इज नॉट अ फेअर गेम. हांव कितें म्हणटा, एक मागणी करता म्हाज्या एक सगळ्या स्कुला तर्फे, हांगासरल्या लोकलायटा तर्फे एक मागणी करता सरकारा कडेन, जाता तितले बेगीन हे आमदारान हांगासर लक्ष घालचो, जाता तितले बेगीन तेणी हो प्रश्न सिवरेज सोडोवपाचो. PWD कितें PWD आमच्या म्युनिसिपल एरियेन येयना, ती तेका लागता डायरेक्ट आमदाराक. सो प्लीज तेणी हे कितें आहा तें सुटाव करचो आनी हेज्या फुडें मात परत अशें उदीक घेवपाक जायना. आनी हेज्या फुडें उदीक येयलें जाल्यार सगळे हे स्कुलाच्या भुरग्यांक घेवन, हांगासरल्या लोकलायटांक घेवन आमी हांगच्यान PWDचेर मोर्चे व्हरतले, थंयच्यान डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयतले. प्रॉब्लम म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जाले आमचे. तो फ्यूज आहा तो दोनी दीस तो ट्रीप जाला आनी ते मातशें चेंज ओवर करता म्हळ्यार आमकां ते मॅकॅनीक हाडटा, इलेक्ट्रिशियन हाडटाय, तिलो गॅप पडलो तो. त्या गॅपा मदें ते ओवरफ्लो जाले. आमी काम करताय म्हणल्यार. सो आतां आमी तो ऑलरेडी आतां आमी तो रिप्लेसमेंटा हें केला, तें करताय आमी आतां चालू. आयज परिस्थिती अशी आसा, आमकां कितें जाय, मराठा समाजा भितर आज जवळ म्हजी 36-37 वर्सां सर्वीस जाली. हांवें पळयलें आमच्या खात्यान सुद्दां ह्या समाजाचे लोक खूब प्रामाणीक आसा. तांकां कठोर परिश्रम करपाची संवय आसा, कित्याक ते शेतान काम करून आयिल्ले आसा. हांवूय सदां शेतानूच काम करून आयला. दुसरें, चिकाटी आनी सचोटी जाय. प्रामाणीकपणा सगळ्यान व्हडलो गुण आसपा जाय आनी हे घरच्यान संस्कार मेळटात. हे संस्कार जेचे कडेन आसा तो केन्नाच फाटी पडचो ना, तो फुडेंच वयतलो. अशीच मेहनत करून आज पर्यंत हांव सुद्दां ह्या पदाचेर पावल्लो आसा. आमचे जे अखिल गोमंतक मराठा क्षत्रिय समाज जे पणजे आसात ते आमच्या ह्या सत्तरीच्या भागात पावना. हांगासर काम शून्य तांचे तशें पळोवपाक गेल्यार. जे कोण अर्ज घेवन वयता, मेंबर करपाक वयतात, तांकां मेंबरशीप मेळना. तेन्ना आमच्या ह्या थोड्या भावांनी हांगासर अशें चिंतलें की आमी खंय तरी कमी पडटा सामाजीक प्रवाहात वचपाक. तेन्ना कित्याक न्ही आमी एक आमची स्वतंत्र अशी संघटना उबी करची. स्वतंत्र म्हणजे कोणाक सेवा दिवपा खातीर न्ही, कोणाचो विरोध करपा खातीर न्ही, तर स्वताहून आमचो स्वताचो सत्तरी तालुक्याचो विकास करचो आमच्या 96 कोटी क्षेत्र मराठा लोक.